What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरे जन के गुड मॉर्निंग घंटी जल्ले 7:21 काल भारी खुशी जल्ली मंडला वचून आणि स्वाम्याला पादुका दर्शन घेऊन तर ब्रेकफास्ट रेडी करूया अम्मानच नव्हे मक्कच नव्हे गावची शेवई त्या आज ही फंडगाल्या करून लेखतस अम्मान थोडे फार म्हाका सांगला कशी करची करून तर तशी हांव करता ताका म्हळ्यार तिंबोंदो वरकाके पण म्हळ्यार त्याची के सुखी सुखी आसतला त्याची के लायक करून तिंबो आणि सॉफ्ट जेवो तर तशी म्हाका सांगला तिणें आतां पळया आतां वचून आतां किचनांत ते आजी फंड गेल्या रेडीमेड शेवय आमी करता न्हय आजी आसना आमची केले स्टायलाचे शेवय फंड गेल्या हांगा अम्मान शेवय दिल्ली ही गांवची शेवय गांव वताना अम्मान हाडलेली तर अम्मान म्हाका दिला हे तर आता फंड गेल्या हांव अम्माक बीन दिले इतलें फंड घालचें कितलें घालचें सांगता हें पुरा घाली ते थोडे जाता चड जायना ते खाली दिसची मात्र एक पट्टी उदक घाल्ले तिमले न्हय ते मस्त थोडे जाता चड जायना हे तर अम्मान सांगलो पुरा घाली आतां पुरा घालया आणि लायक करून तिंबोन दवरया का ते ह्या पळय शेवय एक नंबर आज येस न्हय तुमकां आमची केल स्टायलाचे शेवय कोण दाखयता म्हळ्यार हांवें ट्राय करता सर येदोळ ते कर न्ही अम्मा आयडिया घेवया आनी करया शेवय तिंबोच्या दवरया आतां लायक पुड्डी करया आनी तिंबोच्या दवरया सुपर चलो हांगा आतां थोड्या वेळा खातीर हांव दवरता आनी बाकीचे आसतना आतां पळोवंक म्हाका सोयी आसा की ना म्हाका पळयता फस्ट तें जावं हाका सोयी घालता न्हय का नारळ आस की कोता पयर आसतना थोडा वरला वळ आहे तेंच येव करता हांगा पळया हें आसना किसून न्हय किसून वयर घालता तुमकां गोतूस वे हांव ना आशिल्लो घर कडेन काणी मेगेल फ्रेंड हाडलो इणें प्रिय मित्र धनिया तर फायनली आमगे घर कडेन प्रिय मित्र धनिया आयले ह्या शेवयेन तूं प्रिय मित्र धनिया घालच्या जायना पळया फाल्यां हांव कसन करता आसतना तूं प्रिय मित्र धनिया घालता बारी खुश जाल्ली प्रिय मित्र धनिया आयले ते दूध काडया चलो दूध काडला च्या करच्या दवरया तर ह्या शेवेन सिंपल इंग्रेडियंट्स होताले चड कसं ना फंड घालच्या खातीर तेल जीर नाका आजी जीर ना अम्मान सांगला जीर घालच्या ना तू जाय ते घालना तोंडान जिरे येवची केन्ने ओके तेल सासम उर्दा दाळी करबेयू मिरसांग हांव तरणी मिरसांग घालना हांव मेगेल बेडगी मिरसांग करचे आतां तेंची खावचे सद्याक तर त्या घालया आनी मागीर शेवय घालचे ताजे मीठ घालचे आनी सोय घालची आनी साखर घालची तर ताजी मागीर शेवय रेडी जाता तर अशी म्हाका इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळा हांव तेंची करता मजा येताच करच्या ह्या पुरा कसं इन्स्टंट आसता न्हय तें मस्त मजा येता करच्या खातीर आनी खंयची काम आसता न्हय चड ते मजा येता बट ताका पुरसत जेवका फुर्सती मेळ्ळो तेंची तो प्रॉब्लम आसा तर ताजी खातीर हांव फटाफट आतां गेले फेवरेट नारलू हाका किसून घालता ताका कांतूच्या जायना फस्ट हांव किसून दवरता ताका तेदोल ते हें तिमता न्हय तेदोल ते बाकीचे पुरा काम करया तो किसून दवरला हांगा चावे जात तसं थोडं आनी तिंबोची के मग गोतना कितले तिंबो करणे अम्मान सांगला 15 मिनटां तसं ना सुकी सुकी असतो ना त्याची की टायम लागतो ना तेदोळ ते हांव असं न्हय करबई काढता बेडगी मिरसांग करता बेडगी मिरसांग हांगा हाजी भितरी बेडगी मिरसांग काढल्या हाजी बी काढतात तो बी काढल्या हाजी सुपर आणि करबई काढचे असं करबई पळया काल हेण पुरा हाडला करबे ओय होय आणि पळया फुल पॅकेट आमगेला करबे आयला एक नंबर चलो एक पुरा काढया हाजे आहा इतलो पुरो होता करबे सुपर एक नंबर हांगा पुरो आतां रेडी जाला मागीर आतां फंडा खातीर कायली दवरला आतां तिमच्या खातीर वेट करता सर ताजे मागीर फंड घाल्या हे एक पट्टी पळोवया तिमला की ना गोर न्हू ओय होय वय 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 तिमला सुपर वाव हे पळया तिमला लायक करून पटपट्टी जाला ह्या तिंबून सुपर एक नंबर क्या बात है हाजी उद्दा काढता तो तो उद्दा काण जाला शेवे लायक कोण सॉफ्ट जाला पळया आता फंडा रेडी करया आणि शेवे एक फंड घालया आता तेल घालया ससम घालया उर्दा दाळी घालया आणि पूर्ण घडी घडी विसरतो ठीक आहे इतलं तर घालया आता
चिकी लायक करून भाजू ताजी मागीर मिरसांग घालता आणि खरबीव घालता सुपर. अरे हा विसरलो, अम्मान सांगलं की हिंगय घालता करून. हिंग घालता चलो हांव घालता हिंग घालता न्हय म्हाका चलो ठीक आसा हांव हिंग घालता पण हिंग पावडर आसनाय थोडी चड ना चड हिंग घालना एक्चुअल म्हाका हिंग लायकच हे पावडर असं करून ठीक आसा त्या हिंगच न्हय बाप रे कसं स्ट्रॉंग हिंग ते म्हाका जायना ते ताजी स्मेलूय म्हाका विंगडाची जाता म्हाका जायना. आतां खरबई घालता यांची स्लो करून दवरला तरी पण मिरसांग असं तेव्हा घालता मिरसांग आजी ओटू घालता. चलो जाता असं भाजी चिक्क्या स्लो करून दवरला ना जाता पुरा करपता सुपर एक नंबर चिक्क्या का चळया शेवय घाल सोडता आणि मिक्स करता. मीठ घालता एक नंबर सुपर. तर आमची केले स्टायलाचे शेवय फंड घालले आजी हांव कशी लायक जाला न्हय सुपर एक नंबर शेवय लायक करून मिक्स करता मागीर थोडे वेळ सोय घालता. तांग चिक्के आतां धांकला म्हळ्यार चिक्के लायक करून हे सिज्जो म्हळ्यार सुपर जाला पटपटी जाला. ताजी मागीर साखर घालता आणि सोय घालता आणि आमगे शेवय रेडी सुपर. आज फुल आमची केले स्टाईल शेवय फंड. ओ हो सुपर एक नंबर सुपर जाला हे वयर साखर घालतात फस्ट बेस्ट. आता सोयी घालून सोडया पुरा तो मिक्स करता मागीर गॅस बंद करता आणि हांगा आमगे रेडी. क्या बात है एक नंबर. टेस्ट कोण पळयता पळया टेस्ट कर न्हू एक नंबर सुपर. फर्स्ट टाइम ट्राय करता या शेवय फंड एक नंबर जाला सुपर जाला. क्या बात है आता गॅस बंद करता आणि ही काही जागे येता गोतना ही कसन करता आजी सांगतास कसन की ती पार्टी असं ऑफिस आणतो मग गोतना कसं नाही. आता श्रावण येतच न्हय श्रावण पार्टी काही ती गेल्या. हॅलो What's up guys? Welcome to my new vlog. Good morning. ओके तर हंगस ना ब्रेकफास्ट आज हांव सुपर एक नंबर स्पेशल केला पळय. होय होय या कसं नाही ये आमची केले शेवय म्हळ्यार शेवय फंड सिंपल अँड इझी वय त्या दिसता असा वय त्यांची कसं कसं प्रॉब्लेम असं टेस्टी दिसता असा वय. आता चिक्के वगी वगी खायल्यार आमी लायक म्हळ्यार हे हुनो असत ना जाल्यार ते मुद्दू जाता मागीर ती फर्स्ट सांगतास. ओके जायता तर म्हाका एक सांग हां हांव कसान बनवू हांव तुमकां कसं सांगलें आता जस्ट आता तू कसं बनव तू तर पार्टी होतस पार्टी म्हळ्यार कसं आम्हीच करत असत पार्टी आम्हीच म्हळ्यार ती ना पार्टी आम्ही आमकां स्वताक आम्ही पार्टी दिता ती. अच्छा तशी वे ओके ओके ओके. आता श्रावण येतल ना वे हां तर आमगे ताजी फुडें हे फुल वीक कसान ना कसान खावची पार्टी आस वय वे ओके. तर आजी आमगेल बर्गर पार्टी आस बर्गर पार्टी बर्गर आणि वापस पोट भरत वे वय जिमीज बर्गर जिमीज बर्गर बाप रे ओड जिमीज बर्गर कसन जी बर्गर पोट भरची गो तुगेले ताजी बर्गर साईज गत जॉब ब्रेकर बर्गर ना इतले व्हडस पण ते घेणार आम्ही अच्छा सोरो ना हां ते आम्ही त्याचे छोटू वर्जन डबल पॅटी वाले घेतात. चल तू आज आमगेल बर्गर पार्टी मागीर आमगेले नेक्स्ट वीकान तू वेनसडे आमगेले बिर्याणी पार्टी फुल पार्टी म्हळ्यार गटारी स्पेशल म्हळ्यार गटारीची. अरे गटारी म्हळ्यार गटर लेगतल मागीर नाही बॉम्बे राबील जना गत्तो असं गटारी म्हणा आय डोंट नो बट गांवची पब्लिक गांवाचे मंगलोरान तू कसं म्हणतात गुत ना म्हाका गटारी म्हळ्यार कशें ना श्रावणाचे एक दिवस पुढे लायक कोण चिकन मटन पुरा खाता दी नॉन व्हेज फिश ताजी होय ताजी मागीर न्हय बंद श्रावण गणपती मागिरी ताजी नाव हांगा बॉम्बेन तू गटारी स्पेशल. सो आमगेला तर एक वीक गटारी एक वीक गटारी मतलब फुल
हांगताय खाऊचे पयलो ऑफिसान सगळ्यांक करता मागीर आमी ऑफिसान लंचान तू करतात दी जायत तू आता मेगेल लंचा कसन करता त्या सांग तू सांगतलो तू कसन खाऊ का आता हांव सांगता तू कसन बनयता या तू निमगूच नाही मेगेल पेटंट क्वेश्चन पेटंट तू गेल त्या कसन हांव कसन बनवू हांव मेगेल पेटंट मला तू कसन बनयता तू कसन खाऊ का पळय आता हमारी वेजिटेबल खाऊ का की तू राईस खाऊ का की तू चपाती चपाती हा बने ना कसा खाऊ का राईस खाऊ का व्हेजिटेबल खाऊ का मग दोन्ही खाऊ का पुलाव अरे यार मशरूम पुलाव है पाव यो देवा या का पेटंट दी गेलं मशरूम भाई मशरूम पुलाव बनाव मशरूम पुलाव ठीकच बने बट कंची कशी स्टाईल त्या मसाला घाल मखनी बिखनी कसन ते मखनी ते कसन ते असिले लखनी उखनी कसन ते अरे यार मग एक मिनिट यखनी यखनी हा त्यानक का नाही यखनी ना चप्पे नव्हे जाय तुका आता त्यांची बनयतस अरे तू मसाला घाल जाई नाही मग मसाला ना का विंगड कसा स्टाईल ना मैं मग त्याच स्टाईल या विथ मसाला या विदाउट मसाला तू कर मर्जी बाय तू बड तू कशी जात तशी करी मग खाली खाऊच्या घाल बस झालं जाईत अव करता तू ठीक नाक नव्हे नका बस बस फिगर फर्स्ट त्यांनी आता हांव इतले दिवस जगून कशाला पान तुक ठीक लागले ना काही लागेल ना नव्हे ना कसलं करतोस हांव कंट्रोल आदावर आताची गरज हांव बनयताच ना बट बस लाईक व्हेरी गुड ओके आता खाऊया वे ओके फाईन चलो आता मी सुरवेत चहा पिऊया मागीर हांव पुलाव बनयता ठीक आहे ओके फाईन चलो आता गरम 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 जाल ताजे त्यांना आता गरम कसं नसतं ते खाऊया तर आता हांगा मी प्लेट आण दो शेवई गेल्या आता ब्रेकफास्ट करूया आणि यमी यमी शेवई खाऊया ये तो टेस्ट करून पळया फर्स्ट टेस्टर आयला हांगा मग गोत ना कशी मीठ बीट लायकस परफेक्ट झाला सुपर बद्दची दिल से आया है एकदम दिल किडनी लिव्हर सबसे मीठ समज एक नंबर. आणि याला चढ जातले ना बेस्ट सुपर एक नंबर लवली चलो आता खाऊया या खाल्ली नव्या आणि कंट्रोल जायना आता किचन आयल्या आता मशरूम आज पुलाव करतस ना तू ओके हांगा मशरूम तीन धुवून दवरला आणि कांदो चॉप करून दवरला आता फटाफट ती राईस प्रिपेअर करतली आणि कल्टी मारतली चलो ती आता चॉपिंग करतस हांव मेगेल काम करता तर हांगा ती रेडी जाल्या आणि हांगा पुलावय रेडी जाला अरे वा 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 सुपर मशरूम आणि बासमती घालनो एक नंबर सुपर यखनी पुलाव इज रेडी व्हेरी नाईस यमी सुपर एक नंबर कितले पटपटी झाला पण सुपर व्हेरी नाईस चल 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 तुका आज डबोरचं नाव आहे ना तू गेल कधी ना मेगेल कधी मात्र हाव रेडी झाला वाचा वाचा लेट्स गो चलो सोण येता 6.5 hours later. सो आज हांव तुमकां सांगिल्लें तशी मागीर आज बर्गर पार्टी आसा तर हांव तुमकां दाखयता कसन कसन आयला आता फटाफट खावया भारी लागस हे बर्गर आमगे फेवरेट केन्ना आमी हेंच मागता ती आज खातीर हाचो टिफीन हाडणी आज हेंच खावचें सो मेगेल बर्गर आनी खावन जेल्ला आनी आमी गेल्या ऑफिसात हांगा एक वॉकिंग एरिया आसा गार्डन आसा ते वॉक करूं आयल्या सुपर आशिल्लें बर्गर गम्मत जालें खावन आता चिके वॉक करया मागीर वच्चा ब्रेक सरतले Later that same evening. अरे वा तू गोतस घंटी किल झाला तर मागीर इकर जेवून गेले आज इतले वेळ कसं आणि पाय सकाळी पडा केन्ना पाय खोपोली असतो पण त्यांना अशी लेट जाता मला तू फाले खपोली वचस मागीर 6 घंटा उठव अरे वा फाले हसू नका. हांव कसं हसतस हसलो तू अरे हांव सांगले अरे वा सांगली तुका आणि कसं सांगली तुका वाव सार्कास्टिक जायत हांव कसं सांगलं मग कम से कम वग्गी उठेत ना फाले 6 घंटे त्या सांगतात पण टाइम पड किती झाला तर टाइम पण कितले जाला मला हांव कसं करचे पण नॉर्मली या टाइम प्रॉब्लेम ना म्हाका मागीर बट पाय वग्गी वचका म्हण प्रॉब्लेम ठीक आस ना पुढे घेऊन येयला आयल ना पुरा बॅग घेऊन आयला ना वापस वच्चा ना न्हू ना हा लाईक झालंय तुगे खुरा खायला मला रे कसं नाडला तू हे या कसं नाडले तू होय 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 Chicken. चिकन वा 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 सुपर अरे तू म्हणलं ना मै स्पायसी नाक म्हण मम्मीन चिकन रांदे केलेलं खाव नाक म्हणली ती तर मागीर या कसं नाडलं या तुका खाली हळदी ऑनियन गार्लिक ह्या पुरो घालून दिला अच्छा ठीक आहे चलता Spicy काय ना? आता थोडं टेस्ट करतलो हा, आता जेवला थोडं already. होय जेवला खाली टेस्ट करता काय का तुका कशी फाले रे बाय लंच ना
हा तुका अरे यार फाली तू तुझी होता. बनवगा अरे फाली म्हाकाय क्लास सॅटर्डे पडले कोणी करूया तर आता मी आता न्हिदोच्या वताची म्हळ्यार तिका फाल्यां सकाळ 6 घंटा उठून तिका आता कन्सल्टेशन वचचें आसा कसं जालें स्ट्रेस हो गया मेरे को कसं स्ट्रेस कसं जालें कसं जालें स्ट्रेस सकाळ मग 5 घंटे होतो हा तो 6 घंटा उठला कसं जालें वग्गी उठा तुका कामा खातीर वता सर टायपास आनी बट ताची खातीर जी 6 घंटे उठोवचे म्हळ्यार म्हाका पेन गायस वय पेन एक बारी व्हड पेन आनी म्हाका तुका अभ्यास जाला अभ्यास जाला वा म्हाका म्हणतात एका दिवस उठोवका पडटा वय वय जशी कुंभकर्ण उठयत न्हय तू कुंभकर्ण तर आई जी असना हिण असना एक नंबर केलेला मशरूम रायसा अच्छा पुरा सफाई जाल्ले बट तुका तीक लागनी ना ना ती कशी लागतले मिरसांग ना लायक तशी करी म्हाका लायक जाता मिरसांग नंतर तिला खाण वा हा एक नंबर हांव तुका त्या जे फिलिंग असतं पळय स्पायसाचे ते कशें हाडता तसं अद्रक आणि लसूण थोडे फ्लेवर येता अच्छा अद्रकांची काही तिखसाण असतं ना जायदा आता चलो आता मी व्हिडिओ एंड करता ती तुमको पूरा जना की आमचे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस and don't forget to follow Konkani Couple. Bye guys, good night. बाय टेक केअर